तेका लागून ए पळयात असा बरो खतखतो आसा आता। सो चलो हांवें आमचो होममेड गरम मसालो सुद्दां घेतलेलो आसा। ही पळयात हांगसर फोडणी ऍड करा। सो गाइस खरें सांगूंक नाही जाल्यार सध्या इतली गरमी वाडल्या ना, इतली म्हटल्यार इतली गरमी वाडल्या कारण काल भरपूर असो पावस पडलो आमच्या हांगसर। तुमच्या थंय पावस बीन पडलो की ना हे कमेंट करून सांगा। आणि पावस पडलेले इतली गरमी जाता ना, ती गरमी म्हटल्यार न्हय सहन सुद्दां जायना, इतले कडक वत आसा। आणि काल अचानक न्हय पावस पडपाक आमच्या हांगसर स्टार्ट जालो। सकाळी सकाळी पावस पडटालो, काय कळकूच ना कितें जाता ते। वेदर सामकें चेंज जालें आणि कालच्यान वेदर खूब चेंज आसा। सकाळी सुद्दां इतले धुके आसले ना, 9:30 जायसर म्हणटा तशे धुके आसले, शेतान बीन भरपूर धुके आसले। तुमच्या थंय काल पावस पडलो की ना हे कमेंट करून सांगा। सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग। कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय। आमी बीन बरी आसा। दनपारचे न्हय हे एक जाल्ली आसा आणि आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो भरपूर असो लेट स्टार्ट करता। भरपूर म्हटल्यार भरपूरूच लेट जालो, एक म्हटल्यार ऑलमोस्ट जेवपाचो टायम जालो। आणि आयज व्हिडिओ लेट स्टार्ट करपाचें कारण म्हटल्यार न्हय ऑलरेडी हांवें रेसिपी बीन शूट करून दवरलेली, कारण म्हाका आयज रेसिपी तुमचे बरोबर शेअर करपाक जाय आसली। आणि ही रेसिपी अजून हांवें एकदांय म्हाज्या चॅनलाचेर शेअर करूंक ना। आमी कितले फावटी करता बट शेअर करूंक ना, कित्याक लागून हें म्हाका कांय खबर ना। कारण ना एक तर आमच्या हांगसर फ्रेश अशी पालक भाजी मेळना, स्पेशली म्हापसा गेल्या उपरांतूच हांव हाडटा ती, तेका लागूनच शेअर करूंक जावंक ना। बट आयज हांवें हाडलेली, काल हाडलेली हांवें, सो म्हटल्यार आयज पालक भाजी करया, कारण आयज मंगळार बी आसा तेका लागून। सो पालक भाजी शेअर करपाची आहा आनी बरी सामकी टेस्टी जाता। सो आयज आमी पळोवपाची आहा, म्हटल्यार ऑलरेडी हांवें शूट करून दवरल्या, ती रेसिपी फुडें हांव कंटिन्यू करतलें। सो आयज आमी पळोवपाची आहा पालक चणा मसाला। सो ही मुद्दाम रेसिपी दाखोवच्या पयलींच तुमकां सांगता ट्राय करा। आणि रेसिपी दाखयतना हांव आमचो मसालो कसो कितें घरगुती मसालो गरम यूज करप ते सुद्दां तुमचे बरोबर शेअर करतलें। आणि ही रेसिपी हांव स्टेप बाय स्टेप तुमचे बरोबर शेअर करतलें कशें कितें आसा तें। सो चला तर ऑलरेडी लेट जालो, एक जालें, रोखडो जेवपाचो टायम जातलो। आणि जी रेसिपी हांवें ऑलरेडी शूट करून दवरल्या ती हांव फुडें कंटिन्यू करता। पालक चणा मसाला करपाक न्हू सगळ्यान पयलीं धवे चणे घेतले आणि ते ऑलरेडी अशें न्हय उकडून घेतलेले आसा। हे पळयात बरे 2 सिट्यो हांवें काडून घेतले आणि रातचे हांवें न्हय ते फुगत घातलेले, म्हटल्यार रातचे मातशे फुगत घातल्या उपरांत बरें जाता। सो रातचे फुगत घातले आणि आता ते बरे उकडून घेतले। उकडटना न्हय अर्दो कांदो घातलेलो हांवें कट करून। सो अशा तरेन चणे आमचे उकडलेले आसा। नेक्स्ट म्हटल्यार न्हय हांगसर हांवें पालक भाजी घेतलेली आसा। ही पळयात पालक भाजी न्हय बरी धुवन घेतल्या, एक चुडी घेतल्या हांवें पालक भाजी, तेच्या उपरांत ती बरी धुवन घेतल्या आणि अशी बरी कट करून घेतले। गरजेचें ना की बारीकूच कट करूंक जाय, कारण ती आपुणूच अशी शिजता, तेका लागून मोठी सुद्दां अशी कट करून घेतली म्हणून कांय ना। सो तेच्या मागीर हांगसर हांवें घेतलेलो आसा अर्दो कांदो। हो पळयात अर्दो कांदो घेतला बारीक कट करून आणि एक टमाट घेतला बारीक कट करून। वाडपाचें साहित्य पळोवन घेवया, म्हटल्यार मिरसांग रेडी करतना जे कितें साहित्य जाय ते सांगता तुमकां। सगळ्यान पयलीं अर्द्या वळेची हांगसर सोय घेतलेली आसा, अर्द्या वळ्याकून सुद्दां कमी सोय घेतले म्हणूं शकता तुमी। तेच्या उपरांत इल्लीशी हळद, हांगसर लसूण घेतले। लसूण जी आसा न्हय ती आमकां 2 कडेन करूंक जाय, एक म्हटल्यार फोडणेक जाय आणि दुसरी म्हटल्यार जेन्ना आमी मिरसांग वाडटात तेन्ना सुद्दां आमकां ती जाय। तेच्या मागीर हांगसर 2-3 अशे मिरसांगो घेतलेले आसा। तेच्या उपरांत अर्दो कांदो हांगसर उबो कट करून घेतला आणि मेन म्हटल्यार हांगसर हांवें आमचो होममेड गरम मसालो सुद्दां घेतलेलो आसा। हे पळयात पॅकेट तुमकां कळटात आसतलें, मुद्दाम अशा तरेन घेतला कारण तुमकां कळपाक जाय की आमी आमचो गरम मसालो कसो यूज करता तो। हो पळयात सो मसालो जो आसा तुमच्या अकॉर्डिंग यूज करपाचो। हो पळयात सो आतां आमी सगळ्यान पयलीं सोय बीन भाजून घेवया। सोय भाजतना हांगसर हांव इल्लेशें तेल एड करतलें, तेच्या मागीर लसूण, मिरसांगो एड करतलें। ही आतां हलकेशें परतून घेयात। हांगसरूच हांव कांदो एड करतलें आनी हे बरें हलकेशें भाजून घेतलें। कांदो आमचो न्हय भाजून जाल्लो आसा, आतां हांव भितर सोय घालतलें। ही पळयात आतां सोय भाजून घेयात, हलकीशी भाजून घेवपाक जाय, चड करपोवन अशी घेवपाक जायना।
हांगसर आमची सोय न्हय भाजून रेडी जाल्ली आसा. आतां भितर आमी हळद आनी मसालो ॲड करुया. ही पळयात इल्लीशी हांव हळद ॲड करता. हांगसर ॲड करतले ते म्हटल्यार आमचो गरम मसालो. तुमकां जितलो स्पायसी जाय न्हय रोस त्या प्रमाणे हांगसर तुमी मसालो ॲड करा. हांव हांगसर 2 चमचे ॲड करतले कारण ऑलरेडी भितर न्हय मिरसांगो आसा तेका लागून. आतां हो मसालो न्हय बरो मिक्स करून घेया सोयेन. मसालो आनी हळद जशें नॉर्मली आमी रोसाची सोय भाजता न्हय तशीच भाजून घेवपाक जाय सेम पद्दतीन. बाकी फुडलो प्रोसेस आसा तो मातसो डिफरंट आसा. हो प्रोसेस सेम आसता रोसाची सोय जशी भाजता तशीच भाजप. तर हे पळयात अशे तरेन हांगसर आमची सोय भाजून रेडी आसा. आतां ही आमी वाटून घेवया आनी मिरसांग वाटून घेता म्हणसर आमी फुडलो प्रोसेस करून घेवया. आतां हांगसर इल्लेशें तेल ॲड करा. तेज्या उपरांत कांदो ॲड करा. बारीक कांदो कट केला तो ॲड करा. आतां हांगसर कांदो हलकोसो फ्राय करून घेया. तेज्या मागीर हांगसर बारीक कट केल्ले टोमाट ॲड करा. बीन बरें अशें परतून घेया. तेज्या उपरांत आतां ॲड करा ती म्हटल्यार पालक भाजी. ही पळयात ही बरी हलकीशी आमकां हांगसर शिजोवन घेवपाक जाय पयलीं. हांव न्हय तेलानूच हलकीशी पयलीं शिजोवन घेतले. आतां ही मिक्स करून घेया मातशीशी. तुमकां जाय जाल्यार तुमी चण्या बरोबर सुद्दां ही शिजोवन घेवं शकता चणे उकडटाना तशी बी जाता. पूण हांवें ही ह्या पद्दतीन अशी केल्या. सो आतां ही बंद करून दवरतले हांव. सो मातशीशी बंद करून दवरा. हांगसर हांवें न्हय मिरसांग सुद्दां बरी वाटून घेतलेली आसा. अशे तरेन आमची मिरसांग रेडी जाल्ली आसा आनी मसाल्याचो कलर सुद्दां मिरसांगेक बरो येयल्लो आसा. आतां आमी पालक चेक करुया शिजले की ना ती. तर ही पळयात आमची पालक. स्टार्टिंग तुम्ही पळयलेत आसतले की कितली बरी पालक आसली आनी आतां ती शिजोवन पळय कितली कमी जाली ती. बरे तरेन शिजलेली आसा. आतां भितर हांव मिरसांग घालतले. ही पळयात अशे तरेन न्हय ती शिजोवंक जाय. ही पळयात आनी भितर मिरसांग बीन घातली का आनीक बरी शिजतली ती. सो अशे तरेन आतां मिरसांग भितर ॲड करुया. ही पळयात हांगसर हांव मिरसांग घालता आनी मागीर हांव चणे बीन घालतले. सगळ्यान पयलीं मिरसांग घालात आनी मिरसांग बरी आतां मिक्स करून घेया भितर. आतां घाली आमी भितर चणे. कलर सुद्दां बरो येयल्लो आसा पळयात. टेस्टी दिसता. चपाते बरोबर बीन खावपाक न्हय सामकी यम्मी. हे पळयात. सो आतां भितर चणे घालया. हांगसर चणे बी घाला आनी चण्यांनी उदक जे आसा तें सुद्दां घाला. आतां हे मिक्स करून घेया. अशें उदक घाला आनी पातळ करून घेयात. हे पळयात आनी हांगसर तुमी पळोवंक शकता एकदम टेस्टी अशें दिसता यम्मी सामकें. आतां लास्ट उरला तें आमचें मीठ. सो मीठ ॲड करुया. चवीनुसार मीठ ॲड करा आनी तें बीन बरें मिक्स करून घेयात. आतां हांगसर आमकां न्हय बरो खतखतो काडून घेवपाक जाय रोसाक आनी तेच्या मागीर फोडणी आसा न्हय ती ॲड करपाक जाय. आतां आमी फोडणी रेडी करुया. सगळ्यान पयलीं तेल ॲड केलें हांवें. तेच्या उपरांत लसूण ॲड करा. लसणेची फोडणी मारतले हांव. तेका लागून लसूण तुमची बरी करपोवंक जाय. फोडणी बरी रेडी जावपाक जाय. आनीक कितें तुमी करपिली बीन ॲड करपाक सोदता सपोज जाल्यार करूं शकता. सो हे बरें मातशें बंद करून दवरतले हांव. चेक करुया आमची फोडणी. तर ही पळयात हांगसर लसूण बऱ्या तरेन करपल्ली आसा. ती आतां हांव रोसान ॲड करतलें. रोसाक बरो खतखतो येयल्लो आसा. सो ही पळयात हांगसर फोडणी ॲड करा.
हांगसर आमची फोडणी बी रेडी जाल्ली आसा मारून. पालक मसाला रोस रेडी आसा. सो मुद्दाम तुम्ही ट्राय करा आणि मागीर म्हाका कमेंट करून सांगा ही रेसिपी कशी असली ती. मुद्दाम तुमकां लायक जातली. पळयात. सो गायज जाली आमची रेसिपी. तर ही रेसिपी मुद्दाम तुम्ही ट्राय करा, तुमकां खरीच लायक जातली. तांबडी भाजी जशी करता न्हय पातळ तशीच आसता, पूण ही मातशीशी डिफरंट आणि तुमकां जाय जाल्यार तुमी सोय बीन कमी घालूं शकता. सो अशें आसा. आतां आमी जेवतली. ऑलमोस्ट देड जाले आणि त्याच बरोबर गरमी इतली भयंकर वाडल्या, खूपच गरमी जाता सामकें. पळयात हांगसर फॅन बीन लायला, व्हिडिओ खातीर हांवें बंद केला. भयंकर गरमी जाता आणि ही गरमी जी आसा न्हय ती सहन करपाक सुद्दां जायना इतली सामकी. आणि काल अचानक पावस पडलो न्हय तेका लागून आनीक गरमी वाडली सामकी. गरमीचे दीस तशे प्रॉपर स्टार्ट जावंक ना, पूण गरमी ही जाताच. आणि आमच्या हांगसर रातच्या टायमार न्हय भरपूर थंडी पडटा. अजुनूय थंडी पडटा रातच्या टायमार, पूण दिसाची गरमी जाता. सो वेदर अशें आहा. आनी ती पळय मम्मी थंय पुजा करता. आयज तिका लेट जालो पुजा बीन करपाक. जस्ट नाव न्हाल्या ती आनी आतां पुजा करता. सो आतां आमी जेवतली बी आणि तेच्या मागीर पळोवया कशें कितें तें. सो पनीरूय म्हाका तुमच्या बरोबर एक दीस शेअर करूंक जाय. अजून हांवें पनीर बीन केन्ना म्हाज्या चॅनलाचेर शेअर करूंक ना. पालक सुद्दां केन्ना शेअर करूंक नासली. सो अशे खुबशे रेसिपी आहा जे हांवें म्हाज्या चॅनलाचेर अजून शेअरूच करूंक ना. ट्राय करतलें हांव एक एक करून शेअर करपाक. कितें जाता जाणा, हांगसर जे म्हाका जाय आसता न्हय गोश्टी, लायक थोडेशे इंग्रिडियंट जे आसता न्हू जाय आसता न्हू ते गांवांत थोडेशे गावना. तेका लागून म्हाका म्हापसा वचून हाडचें पडटा. सो तेका लागून थोडे थोडे रेसिपी थंयच उरता, शेअर करप जायना. म्हापसा गेले जाल्यार सगळ्यो गोश्टी एकदम हाडूंक गावता. सो पळोवया अशें करून एकदम हाडटलें हांव आनी रेसिपी तुमचे बरोबर शेअर करतलें. कावळ्याचो आवाज ऐकात. सांजच्या टायमार कितल्या व्हडल्यान आड्डता पळयात. चडसो म्हाज्या व्हिडियोन न्हय होच आसता तो सेलिब्रिटी जो मोठ्या मोठ्यान आड्डता. आतांय बीन आड्डता पळयात. खांब्याचेर आसा वयर. हो पळयात मोठ्यान आड्डता सामको. सो हे गायज, तर सांजची न्हय 5 जाल्ली आसा आणि आतां हांव व्हिडिओ कंटिन्यू करता. जेवली बीन आनी तेच्या मागीर व्हिडिओ कंटिन्यू करूंकूच ना. आणि इतलो रोस खरो तर सांगपाक गेल्यार बरो जाल्लो की आमी बरे तरेन तो एन्जॉय केलो. आणि मागीर भरपूर जेवले काय सामकी सुस्ती मारता न्हय, तेका लागून मागीर व्हिडिओ हांवें करूंकूच ना. आतां कंटिन्यू करता. आणि 5 जाल्या, सनसेट जावपाक बी स्टार्ट जाला. तो पळयात कुळागरान सामको सनसेट बरो दिसता. आणि थोडीशी एक्सरसाइज बीन करून घेतली. फेसा वरसून कळटा आसतलें की घामाघूम जाल्ले आसा. थोडेशे क्लिप म्हटले तुमचे बरोबर शेअर करुया. सांजच्या टायमार आमच्या फाटल्या दारान कशें कितें वातावरण आसता, बांय कडेन कशें वातावरण आसता, एकदम बेस्ट आसता. आनी सांजच्या टायमार आमी सुशेगाद हांगसर बसता बीन. आतां तर गरमी जावपाक स्टार्ट जाल्या, सो हांगसर मातशें वारें बीन बरें येता. आनी मेन गजाल म्हटल्यार न्हू, आतां सद्या हांवें एक्सरसाइज बीन स्टार्ट केल्ली आसा. कावळ्यान परत बॅकग्राऊंड म्युजीक दिवपाक स्टार्ट केल्ली आसा. सो हय, आतां हांव एक्सरसाइज बीन करता, स्टार्ट केल्ली आसा सद्या. कारण म्हाका वेट गेन जे केला ते वेट लूज करपाक जाय. खूब गेन केल्ले आसा हांवें तेका लागून. सो असले तशें बारीक जावपाक जाय. आनी सद्या हांव कुळागरान आसा, कारण म्हाज्या फाटल्यान न्हय तें जें दिसता न्हय थंय न्हय जामाचें झाड आसा. आमचें न्हू काकी गेले, आमची नेबर काकी आसा न्हय तेंचें झाड आसा. खूब अशें न्हय तेका जाम लागता. सो ते म्हटलें काडून घेवया 3-4 अशे. म्हटल्यार अजून व्हडले मोठे अशें जावंक ना, ते बारीक आसा सद्या. आनी काडटना म्हटल्यार तुमचे बरोबर शेअर करुया. सो अशें आसा, एक्सरसाइज केली न्हय सो घामाघूम जावपाक लागले सामके, गरमी जाली म्हाका. सो चला थोडेशे जाम काडून घेवया आनी तुमचे बरोबर शेअर करता जाम कशें काडटा ते. ओके चला, आनी तेच्या मागीर व्हिडिओ एंड करता.
हे पळयात ते झाड जामाचे आणि बॅकग्राऊंडाक तुमकां आवाज येता आसतलो कावळ्याचो आणि पक्ष्याचो. भरपूर जाम लागले तेका, जस्ट लागपाक स्टार्ट जाले, मागीर मागीर भरपूर लागतले सामके. सो हांव थोडेशे 3-4 काडून घेतले कारण सायजीन तशे बारीक आसा ते. सकयल मातशे अशे मोठे जाल्ले आसा ते हांव काडून घेतले. हे पळयात भरपूर बरे आसा. अजून जावंक ना तशें ते, जावपाक स्टार्ट जाल्या. हे पळयात. सो 3-4 हांव काडून घेतले आनी हांगसरूय आसा. सगळी कडेन आतां ते जामूच जाम दिसतले. हे पळयात वयर वयर सामके हांगसर आनी कितले घोंसांनी आसा ना, एकदम तुटोन पडटा सामकें हे जामाचें झाड जें आसा तें. आनी अशें सकयल बीन नाही पडटा मागीर. आनी हो पळयात म्हजो बॉडीगार्ड. हांव वयता थंय आसपाकूच जाय. घोस काडलो बी हांवें आनी आतां बरो उदकान धुवपाक जाय आनी खावपाक जाय. आतां खातले आनी 2 व्हरून मम्मीक दितले. मम्मीक एक्चुली आवडना, हांवूच चुकोन केन्नाय खाता. आनी आतां मुट्टे बीन लागपाक स्टार्ट जातले. ऑलरेडी लागले सुद्दां. सो मुट्टे बीन खावपाक जाय. निरो बीन पिवपाक जाय म्हाका. निरो बीन कोण काडटा जाल्यार म्हाका प्लीज कमेंट करून सांगात. लास्ट टायम न्हय निऱ्याक हांव इतले हे जाताले कारण वर्सान एकदां तरी न्हय इल्लोसो तरी निरो ट्राय करपाकूच जाय. आमच्यो जेन्ना काजी आसले न्हय तेन्ना आमच्या सायडीकूच निरो बीन काडटाले. सो इल्लो तरी टेस्ट करपाक मेळटालो, बट आतां मेळना. सो कोणूय जर म्हाजे व्ह्युअर्स बी निरो बिरो काडटा सपोज जाल्यार म्हाका प्लीज कमेंट करून सांगा. हांव स्पेशली येता निरो व्हरपाक, इवन पे सुद्दां करता कारण म्हाका निरो इल्लो तरी टेस्ट करपाक जाय तेका लागून. आनी आतां हें हांव खातलें आनी तेज्या भायर म्हाका हांगसर न्हू जागा बरी गावल्या. हांगसर बसया म्हटल्यार वारो बरो येता. सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ ना हांगसरूच एंड करुया. आयची रेसिपी आवडली आसत जाल्यार मुद्दाम ट्राय करा आनी कमेंट करून सुद्दां सांगा. अशे बरे बरे रेसिपी तुम्ही म्हाका सजेस्ट करू शकता. आनी चला तर सबस्क्राईब करा जर कोण माझ्या चॅनलाचेर नवीन आसत जाल्यार. सबस्क्राईब बी करा आनी बेल आयकॉन बीन दामा. सो चला गायज, बाय बाय.